नमस्कार. 27 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसाक राउस एव्हेन्यू कोर्ट दिल्ली हांचे एक डिसिजन आयलें. गेली 2.5-3 वर्सां ज्या भशेन एका हॉनेस्ट पार्टीक, एका हॉनेस्ट मनशाक, एका इमानदार मनशाक देशांतल्या सरकारान आशिल्ल्या पार्टीन तशेंच ऑपोजिशनान पार्टीन ज्या भशेन डिसहॉनेस्ट बेईमान साबीत करपाचो प्रयत्न केलो, तो प्रयत्न ह्या दिसाक कोर्टाचें डिसिजन आयलें. ज्या दिसाक कोर्टाचें डिसिजन आयलें त्या दिसाक त्या प्रयत्नाक म्हाका दिसता प्रयत्न करपी जितले लोक आसात तांकां हें समजून आयलें की ह्या देशान असत्याचो सत्याचेर केन्नाच विजय जावपाक शकना, अधर्माचो धर्माचेर विजय जावपाक शकना. आमचो देश हो धर्मा आनी सत्याक सदांच उखलून धरता. म्हणून आम आदमी पार्टीचे जे आमचे लिडर आसात श्री अरविंद केजरीवाल हांकां आज आमी आम आदमी पार्टी गोवा युनिटान गोंयांत आपयला. आज सांजेच्या 3 वरांचेर मळा पणजी हांगा एक मिटींग जातली. तातूंत तांकां आमी कॉंग्रॅच्युलेट करतले बिकॉज जे लढाई तांच्यांनी लढलात म्हणजे असत्या अगेन्स्ट आनी अधर्मा अगेन्स्ट लढप हें सोंपें न्ही, हें आमकां पयलींच्यान खबर आसा. आनी ह्या कलियुगांत तर तें आनी डिफिकल्ट जायत गेल्लें आसा. अशें आसतनाय आपले प्रत्येक गोश्टीचो सॅक्रिफायस दिवन तांच्यांनी ही लढाई आनी ताच्या सहकाऱ्यांनी, ताच्या लिडरांनी सगळ्यांनी आनी ह्या पार्टीन ही लढाई लढलेली आसा. ही लढाई जिखिल्ल्या बद्दल आमी तांचें अभिनंदन करपाक पळयता आनी आमी मागतात सगळ्या गोंयकारां कडेन तुमी आज सांजे 3 वरांचेर मळा पणजी कॉन्व्हेन्शन सेंटर ह्या हॉलांत येवचें आनी ह्या सभेचो भाग जावचें. आनी तुमी म्हणजे आमी गोंयकार सदांच सत्या बरोबर आनी धर्मा बरोबर आसतात हें दाखोवन दिवचें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.